ती तर आमी करतले. आमी तुम्ही जाणा की हांव राजकारण उलयता ते गोंयकार गोंयकारपण म्हणून आमचे राजकारण तशें आहा की गोंयकारपण जर कितें उरतले जाल्यार ते शेतांतल्यान कितें उरूंक जाय. आतां ते करतले जाल्यार हांव तुमचे कडेन मागता की एक एक गांवांत तुम्ही डिसायड करा की सगळीं शेतां आमी रोयतले. कोण लंडनाक आहा ताकाय सांगा की तुजो पार्ट आमी इतली जमीन घेतल्या, हो पार्ट तुका आमी पैसे दितात ना ताजे तितले भात दितात. ना जाल्यार तुम्ही सगळे एक करून एक कोऑपरेटिव्ह सिस्टम शेतीन हाडात. हे करपाक सरकार आदार करपाक तयार आहा. जाय तो आदार तुमकां करपाक तयार आहा. स्किमी सगळ्यो तुमकां हांगा हाडून आमी दिवपाक तयार आहा. आनी तातले तातून तुम्ही कृषी कार्डां बी केल्ली आहा. म्हळ्यार तुम्ही खूब फुडें पाविल्ले आहा. हांव हे इतलेंच सांगूंक आयला की शेती फुडें व्हरपा खातीर काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड असलें दुसरें राजकारण कांय ना. आमी सगळे गोंयकार आनी आमीच आमची शेतां राखपाची गरज आहा. कोण भायलो येवन आमची गोंयची शेतां राखचो ना. आमी आमच्या गोंयांत आमचे ही शेतां हाची सांबाळ दवरपाक जाय. जायतीं आमची शेतां पाड आहलीं आनी जेन्ना ही आमची मशीन येयली, हार्वेस्टर येयले, तेन्ना आमी नुवें पयलो हाडलो. नुवें गोंयांत हार्वेस्टर पयलो नुवें हाडलो आमी आनी तो हार्वेस्टर आज आख्या गोंयांत जाले आनी लोकांकूय उमेद येयली ही शेत रोवपाक. आनी आतां तुमी रोवपाक लागले.